क्रायम्साचेर एक्शन जे जावंक जाय ते कमी जायत चल्लां. त्या खातीर आज क्रिमिनल्स आर बिकमिंग एम्बोल्डन्ड. आनी सबंद देशान पळयतात तुमी की कोणीय जर आवाज उठोवपाचो प्रयत्न केलो आनी आवाज कित्याक उठयता, कित्याक आज भारतीय जनता पार्टीन जी इतलीं वर्सां इलेक्शन लडोवन लोकांक जी आश्वासनां केल्लीं, लोकांक जी सपनां दाखोवन मतां घेतिल्लीं तांची, ती सगळीं आश्वासनां फटी आनी ती सगळीं सपनां खोटी हें सगळ्या लोकांक कळिल्लें आसा. म्हणून आज लोक उलोवपाक सुरू केल्ले आसा की बाबा हे तर फटींग मनीस म्हणून, हे फक्त भ्रश्टाचार करपाक सत्तेर आयल्या म्हणून आज त्या लोकांचो आवाज बंद करपाक तुमी पळयता की कोण सुद्दां आवाज ओपन करपाचो, आपलें तोंड उगडपाचो प्रयत्न करता. जावं तो बिझनेसमॅन आसूं, जावं तो रिपोर्टर आसूं, जावं तो विरोधी पक्ष आसूं, कोणीय जावं, तांकां भंय घालपाचो प्रयत्न जाता. कितलेशेच रिपोर्टराचो तर मर्डर सुद्दां जाल्लो आसा, तुमी आयकलां आसतलें. आनी वायट दिसता की गोंयांत सुद्दां हो जो दहशताचो वातावरण देशभर ह्या गृहमंत्रीन एस्टॅब्लीश केल्लो आसा तो गोंयांत सुद्दां आयिल्लो आसा. आनी हो फाटल्या 5 वर्सां जी 2019 दिल्लीक भारतीय जनता पार्टीचो सरकार सत्तेर आयलो आनी अमित शाह जी गृहमंत्री जाले तेन्नाच त्याच वेळार तुमी जाणा की डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयांत मुखेलमंत्री जाले. सो ट्रेंड इज द सेम. फाटल्या 5-6 वर्सां इतल्या लेवलाचेर क्रायम्स वाडिल्लो आसा की म्हाका दिसता हाता भायर गेल्ले आसा. आतां पळय, क्रायम्स आनी गुंड जे आसता ते एका पॉलिटिकल पार्टी बरोबर कितलेशेच पॉलिटिकल पार्टी बरोबर आमी पळयलां की तांचो क्लोज रिलेशनशीप आसता. लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर सीन यूजिंग मनी पावर एंड मसल पावर स्पेशली टू विन इलेक्शन. मसल पावर तर 100% आसता. पूण आज जो इशू आसा तो सगळ्या गोंयकारांनी बरे भशेन समजून घेवंक जाय. टुडे BJP इज नॉट यूजिंग मसल पावर ओन्ली अगेन्स्ट इंडिविज्युअल्स. पयलीं कितें जातालें, कोण उलयतालो जाल्यार ताजेर एक्शन जातालें, ताका कितें धमकी दिताले, मारताले, कितें करताले. पूण आज जे वातावरण भारतीय जनता पार्टीन गोंयांत निर्माण केलां यूजिंग गुंडाज, दॅट इज अ एटमॉस्फियर ऑफ टेररिजम. ते खंयच्या इंडिविज्युअलाक टार्गेट करिना, ते सबंद समाजान एक दहशताचो वातावरण करपाचो प्रयत्न करतात. तुमी पळयलां आसतलें, इवन जो लेटेस्ट जो इशू जालो रामा काणकोणकराचेर जो एसॉल्ट जालो, दॅट वॉज नॉट एन अटॅक ओन्ली ऑन रामा काणकोणकर. इट वॉज अ मेसेज टू एवरी एक्टिविस्ट, इट वॉज अ मेसेज टू एवरी गोवन की पळय, तुमी जर चड व्हडल्यान आवाज काडलो तुमची हालत हीच जातली. आनी रामा काणकोणकाराक तांणी मारून उडोवंक ना, तांणी ताजी अशी हालत केल्ली आसा, तुमी आयकलां आसतलें, ताजी खूब वायट हालत आसा की फाल्यां तो जर आवाज वयर काडूंक जाय जाल्यार सुद्दां काडूंक शकतलो काय ना हाजेर प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. ही हॅज सफर्ड एक्स्ट्रीमली डीप फिजिकल अँड मेंटल शॉक बिकॉज ऑफ दीस अटॅक. सो इट इज अ मेसेज. भारतीय जनता